पंचवाडी गावात फाटली 3 वर्सां जाली विजेचे खांबे घालून दवरल्यात, मात अजून लायट घातिल्ली नाशिल्ली म्हण वॉर्ड नंबर 1च्या पंच वांगड्यांनी फुडाकार घेवन हे काम तडीक लावपाचो विचार केला। RDX गोवा खातीर पंचवाडीच्यान महेंद्र गांवकार। आमचे जे जितोणे माटीवयले लोक आसात, आमचे ग्रामस्थ आसात, आमचे गांव भाव आसात, चड करून आमच्यो ज्यो महिला आसात, आमच्यो भयणां आसात, तांकां ह्या रातची येवपाक ह्या काळखांत खंय तरी सेक्युरिटीची गरज आशिल्ली। जावं म्हाकाय खूब फावट दिसतालें की खंय तरी आमी हें कितें वायट कितें घडलें जाल्यार आमकां मार बसतलो जावं आमकां त्रास जातले। IDC आसा जावं आमचे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आसा, तांकां सगळ्यांक एक कडेन आफोवन आमी मिटींग घेवन ताबडतोब हेजे तोडगो काडपाचो प्रयत्न केलो। आनीक आयज आमी सक्सेसफूल जाल्ले कडेन आसात। त्याच बरोबर हांव स्पेशल थँक्स करता कोणाक, आमचे IDC ऑफिसर्स जावं आमचे इलेक्ट्रिकल जे आमची चीफ इंजिनियर आसात, तांणी आमकां ह्यो लायटी प्रोवायड केल्ली कडेन आसात। आयज जी आमच्या ओल्ड पंचायत बिल्डिंगे सायडीन नवी पंचायत बिल्डिंग आयज म्हळ्यारच कांय अवघ्या 2 म्हयन्या भितर तयार जातली आनी ही बिल्डिंग GSIDCच्या आदारान जाता। आनीक ह्या बिल्डिंगेची जी वाटचाल आसा म्हळ्यारच आनी अवघ्या 2-3 म्हयन्यांनी जातली ही खात्री आसा आमकां माटी येवपाक आतां इंट्रस्टीक जाल्ल्याक माटी येवपाक इतले त्रास जाताले की कोणी भुरगीं इस्कॉला वयतात किंवा बायलां रातची येतात जाल्यार तेंच्यांनी ते तेन्ना पळय खांबे काडलेले ते परत कांय घातली ना आनीक आमकां खूब त्रास जातालो। पण जेन्ना आमचो सरपंच किशन गांवकार हो जेन्ना निवडून येयलो आनी आमी आनी आमचो पंच गांवचो उमेश कुटकर आनी आमी तांकां सांगचे पयलेंच तेंच्यांनी जांकां दिसोन त्यो लायटी सगळ्यो घालून एकदम सामके बऱ्यांतले बरें 34 बरें काम केलां। हांगा ह्या रस्त्याक लायट्यो खांबे काडल्यात सादारण 3 वर्सां सुमार जालीं। तेन्ना आमचे गांवचे लोक जावं भुरगीं रातची चलत येतालीं आनी भंय भीत करीत येतालीं। तेन्ना आमकां हें कळोन येयलें की कितें तरी करपा जाय जावं कितें तरी उजवाड घालपा जाय हांगा, म्हणून आमी हें फुडें सरोन काम केल्लें आहा।